Welcome back to Janu Speak. And before going into the break, we were discussing what was happening at the Gram Sabha when the project was being objected to. तर अजित बाब, ग्राम सभेक ते दीस जालें कितें एक्झॅक्टली म्हणजे विवेक कामतीक उलोवपा दिलें ना NITचे जे कितें पळय पॉझिटिव्ज आशिल्ले ते लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न जो करताले लोक तोय जालो ना तर कितें जालें एक्चुअली कशें आसा ग्रामसभा म्हणटा ते प्रत्येक नागरिकाचो उलोवपाक थंय अधिकार आसा तो कोणी आसूं दी मागीर त्या पंचायतींतल्याच मनशां थंय उलोवपाक मेळटा जेन्ना ह्या विशयाचेर ग्रामसभा आपयली त्या वेळार म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता की आमचे IT MTech केली 2 भुरगे एकटो बेंगलोरच्यान एकटो मुंबयच्यान आयिल्लो की NIT म्हणजे कितें आनी NITची फायदे कितें आमच्या गांवांक मेळटले हे सांगपा खातीर तो आयिल्लो परंतु एकंदर वातावरण थंय अशें जालें की एक 5-6 लोकांनी जाका आमी हायजॅक म्हणटात ताब्यात घेतात अशे पद्दतीन ग्रामसभा ती ताणें ताब्यात घेतली आनी उलोवपाक दिलें ना हांवें सुरवाती म्हणटा तशें तांणी जर सरपंचान पयलीं नवी पंचाक एकठांय हाडून एक्सपर्टां हाडून जर तेणें एक्सप्लेन केलें जाल्यार ही परिस्थिती थंय निर्माण जायनाशिल्ली पूण अशें आसतना सुद्दां वेळ जरी गेल्लो आसलो तरी डायरेक्टराक आपोवन हाडून प्रिंसिपल विवेक कामतीक आपोवन हाडून तांणी जेन्ना हो विशय मांडपा खातीर म्हणून हाडिल्लो म्हळ्यार NIT नेमकी NIT म्हणजे कितें ताजे पासून गांवांक सामाजीक आर्थीक कितें लाभ जावपाक शकता भुरग्यांक कसो लाभ जावपाक शकता हें सांगपा खातीर जेन्ना ताका हाडिल्लो त्या लोकांक उलोवपाक दिलें ना ताजें कारण एकच जालें की ते अविश्वास तूं म्हणटा तसो तांची लोकांक तांकां NIT म्हणजे नेमकी कितें खबरच ना तांची दोळ्यामुखार NIT म्हणजे खंय तरी फॅक्टरी हाडटाले आमची माथ्यार ती मारतात हो शैक्षणीक प्रकल्प म्हणून तांकां खबर ना पूण हाजे फाटल्यान पॉलिटिकल कितें इलेक्शन लागीं आशिल्ल्यान अशें कितें आसपाक शकता अशी जावंक शकता ना म्हाका दिसना इलेक्शन लागीं आशिल्ल्यान कारण थंय तशें प्रमुख हांव कोणाचें नांव घेना पूण 2 उमेदवार अशे आमी पळयतात थंय तर दोगी मनशांनी दोगी उमेदवारांनी एक्चुअली कशें आशिल्लें काल जी माशाक मिटींग जाली म्हळ्यार हाजे संदर्भांत सपोर्टरांच्या त्या वेळार कोमुंदादीच्या एक जबाबदार व्यक्तीन अशें सांगलें की आमी तांकां 300 स्क्वेअर मिटर जमीन दिवन तांची घरां सगळीं लेगलायज करता म्हणून सांगिल्लें आतां परिस्थिती अशी निर्माण जातली जर 12 काय 12.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जेन्ना तांकां जाय पडटली तांणी सांगलां की एकूय घराक आमी थंय हात लावची ना ह्या लोकांनी तांकां फसोवन हाडिल्लें थंय की तुमची घरां मोडटले आनी ती घरां वाचोवपाक जर जाय तुमची घर जर थंय उरपाक जाय जाल्यार तुमी त्या प्रोजेक्टाक विरोध करपाक जाय अपोज करपाक जाय आतां परिस्थिती अशी जातली की ह्या हातूंतल्यान तांची घरां सगळीं सेफ जातलीं कोमुंदादूय तांकां जाय जाल्यार हेल्प हांव कितें म्हणटा न्ही हें जें जालें पळय काल हांव तेंच म्हणटालो ह्यो गोश्टी आतां हांवें पयलीं सांगिल्ल्या प्रमाणे ग्रामसभेत करपाचें उरलें ना ग्रामसभेक आतां एक्सपर्टाक हाडपाचें उरलें ना आज कारण सगळें दुशीत वातावरण आसा जे काल जी सभा जाली पळय न्ही हें पयलीं जाल्लें म्हणजे हो इशू इतलो वाद जावचे पयलीं इतलें हें जावचे पयलीं ताजें म्हणणें कशें आसा ग्रामसभेक कितें निर्माण जालें ग्रामसभा ताणें उलोवपाकच दिलें ना तें अपेक्षा धरप लोकांनी पूण उलोवपाक दिवपाक आशिल्लें दिवपाक जाय आशिल्लें कारण मागीर तुमी ऑब्जेक्ट करात तें ह्याच NITक न्ही हे बाकीचे जेन्ना मुद्दे येता ग्रामसभा जाता त्यो तूं व्हडलो फरक उरना तेंच जाता पूण हे ताका लागून म्हणटालो मुद्द्यांत एक कमर्शियल एस्पेक्ट आसता कोण तरी पयशे करतलो कोण तरी खुबशे सायजेबल लोक जर थंय आशिल्ले न्ही ताका सपोर्ट करी किंवा बाबा NIT म्हणजे नेमकी बाबा कितें हें सांगपी जर थंय लोक आशिल्ले जाल्यार ती परिस्थिती थंय निर्माण जानाशिल्ली तशेंय म्हणना तें तशें ना जेंचो आवाज मोठो आसता न्ही तो कॅप्चर करता आशिल्ले तशें आसता तांचे कडेन ते घेवन स्ट्रेंथ अशी पद्दतीन घेवन आयिल्ले की तुमची घरां आमकां साल्वार करपाक पूण तांचे सगळेच मुद्दे सामकेच भायर उडोवपाचे ना तरी ना तांची मेन आतां वासुबाबान सांगता तशें थंय मेजर प्रॉब्लेम्स उदकाचो लायटीचो तांचें म्हणणें कितें आसा की आमकां हांगा उदक पिवपाक ना आमकां हांगा सारकी लायट ना आमकां हांगा सारको रस्तो ना आनी तुमी खंयची तरी फॅक्टरी हाडटा किंवा कितें इन्स्टिट्यूशन हाडटात आनी हांगा घालतात आनी आशिल्लोय आमच्या तोंडांतले घास तुमी व्हरपाक सोदतात काय कितें ना अशी एक तांच्या मनाक एक हें जाल्लें आहा कारण हें न्ही कळपाकय जाय काही निमत्यान आमी म्हणटा की माड्डी लोक विरोध करतात फावडे विरोध करपा फाटलें कारण कितें थंय त्या लोकांक उदक ना हें करपाक बेजीक म्हणजे बेजीक नीड उदक आनी तुगे शेल्टर ते कोणाचें हें आसा घर जागा आसा घर बांदली आनीक थोड्यांनी कोमलाची जागा घर बांदलात आतां जेमकां उदक ना म्हणटा खूब जाणां ते थोडे कडेन तेमचे ट्राय केलें ना तेंच्यांनी तेमकां शेवटी पदराक निराशा पडला तुमी त्या बाळकृष्ण अय्याचें हांव नांव घेवंक सोदता हांगा त्या मनशान वेगळे वेगळे प्रयोग केले त्या प्रयोगा खातीर फेमस आसा ते मनीस व्हडले कलाकार ते 2 बांयचें उदक 3 पंप लावन ते हाडटात ते आनी सगळे गांवांनी हे करतात म्हणजे सरकार काय करपाक शकना कोण तरी तांणी दाखयला की हें शक्य तेच म्हणटा पूण अशें म्हणटा की आमी म्हणटा की लोकांचे रागाच कारण कितें तेमकां अधिकार आसा
हट्ट वास्तवाली मुद्दो धरपाचो आमचें दुख्ख व्यक्त करपाचें म्हाका दिसता रे NIT निमित्तान आमकां उलोवपाक आमकां आवाज हें करपाक दियात आमकां उलोवपाक दियात अशें जर म्हणटात न्ही तेची चूक जाली हांव म्हणचें ना. पूण NITच्या निमित्तान ही जर सगळी प्रॉब्लेम जर फाल सॉल्व जाता म्हणजे तशी ती जावची न्ही हरशी जावपा जाय. NIT ना जाल्यार सुद्दां ती प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा जाय. पूण NIT येता म्हणून जर एक आश्वासन दिलें की उदका प्रॉब्लेम सॉल्व जातले, घराची वॉट एवर लिगलायझेशन जातलें, बाकीचे मुद्दे तातूंत ऍड केले म्हणजे गालजीबाग तळपणचो पूल येते हे सगळे जर प्रॉब्लेम एक निमित्तान जर सॉल्व जाता जाल्यार NIT आनी बाकीचे बेनिफिट्स आसा. म्हणजे अजीत बाब बाकीचे बेनिफिट्स म्हणल्यार गोंयच्या भुरग्यांक उच्च शिक्षणाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, गांवची उदरगत इकॉनॉमीक सोशल उदरगत जातली, हे सगळे जर लक्षात घेतले तरी आसतना NIT तांची मेन मुद्दो तांचो घराचो शेल्टर. तांची घरांक जर सामकी थंय जर हे जर रक्षण जर मेळ्ळें, घर जर तांची प्रोटेक्ट जाली आनी तांणी सांगता उदकाची बिदकाची जर सोय जाली सगळ्योच गजाली एक पाटीन जातल्यो अशातली बी गोश्ट ना. पूण मेन प्रॉब्लेम तो जो शेल्टराचो घराचो. तांणी म्हणलें तें बरोबर आसा. काही लोक सामके जागा नाशिल्ल्यान ती जागा आसा म्हणून थोड्यांनी घर बांदली, थोड्यांनी बेश्टीच बांदली अशें धरया. पूण इतलीं वर्सां तो सामको नवो वाडो ह्या एक 25-30 वर्सां तयार जालो वाडो तो. म्हणजे जुप करून अशें जर एखादी इन्स्टिट्यूशन एखादो प्रकल्प येवन जर तांकां भायर खंयचोय मनीस आसता मागीर म्हाका दिसता न्ही हांव उलटें म्हणटा अशे प्रकल्प येवन तांकां डिप्रायव तांकां करचे पेक्षा असो प्रकल्प येवन जर तांचो फायदो जाता म्हणजे हांव जशें म्हणलें की तांगेली घरां लिगलायज जाता, तांकां उदकाची लायटीची वेवस्थीत सोय जाता, जनरल इकॉनॉमीक एंड सोशल प्रॉस्पेरिटी जर येता जाल्यार म्हाका दिसता हें सायमल्टेनियसली जावचें. मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर साधन सुविधा आसा ती NIT पयलें गांवाक मागीर अशें करचे पेक्षा सायमल्टेनियसली तुमी गांव विकास करतात आनीक NIT थंय हो वायट न्ही बरी गोश्ट. कारण मागीर मोठे संकट येवचे पेक्षा NIT येयलें परवडलें अशें म्हणपी लोक थंय आसात. हांव कितें म्हणटा की आज जर ह्याच लोकांनी जे सबंद गोंय आज नेगेटिव्ह चल्ला म्हणजे सबंद गोंयाक खंयचो तरी प्रकल्प नाका, खंयचो तरी प्रकल्प येवचो न्ही अशी मुवमेंट एजिटेशन जे चल्लां, तर आज हेच जे पळय नेगेटिव्ह डिसएडवांटेज जी जाले NIT खातीर त्या भागांत ती जर एडवांटेज म्हणून केली म्हणजे आमकां NITचो प्रकल्प जाय कितें तरी जाय म्हणून एजिटेशन करपाचें, ताजे बरोबर जे कितें येवपा जाय म्हणजे लायट उदक अशें केलें जाल्यार न्ही दोन गजाली कशें आसा पळय. आमी एक जर सपोर्टर्स जर घेवन गेले आनी अपोज करपी वेगळे ग्रुप जर घेवन गेले ह्यो गजाल जावची ना. त्या लोकांक बरोबर घेवन वचची पडटली. काल जी एक मिटींग जाली लोलये शैक्षणीक विकास परिशद ती हांवें अशें आयकलां की ती मिटींग वॉज ट्रायंग टू कन्वर्ट द कन्वर्टेड म्हणजे सपोर्टर्स आशिल्ले तांकांच सांगपाचें NIT कशी बरी. जे अपोज करता तांकां जर सांगलें आनी कन्विन्स केलें NIT कशी बरी ती जाल्यार अशें कित्याक जावचें न्ही की NIT आमकां लोलयांत जाय ताजे बरोबर हें येवचें अशें एक एजिटेशन कित्याक जावचें न्ही. एज्युटेशन जाता जाल्यार पयलीं त्या म्हणजे लोकांची समजूत काडची पडटली आनी हें हांव तेंच म्हणलें न्ही काल जें जालां तें अशें न्ही काल तें हे आशिल्ले सगळे लोक आशिल्ले थंय आयज पर माय रिपोर्ट सर थंय आशिल्ले तुमी आशिल्ले ताका लागून हें जर खुबशे गोश्टी क्लियर बी जाल्यात अशे रिपोर्ट्स आयल्यात. जर हें जर पयलीं जाल्लें जाल्यार ग्रामसभेत इतलो शिगमो जावपाचो तो मातसो कमी जावपाचो. पयलीं जाल्लें हें आतां दॅट इज हिस्ट्री न्ही आतां तें कांय करपाक ना हाजे मुखार कितें करचें. हय पण तसो प्रयत्न करचो पडटलो. त्या एरियेंतलो म्हणजे जर आज पणजे रावता तरी मूळ थंयचो जाल्यार थंयचे बाकीचे जे कितें आसा सत्य परिस्थिती तुका चड बरी खबर आसा तेन्ना अशें कित्याक जावचें न्ही. हे काणकोण एज अ लिडर टू द रेस्ट ऑफ गोवा की काणकोण अशें कितें तरी जाय म्हूण एजिटेशन जावपाक शकता अशें एक हाजे बद्दल तुजें कितें मत आसा. हय गांवच्या लोकांक घेवन गेल्यार ते प्रोजेक्ट बरे भशेन जातले आनीक ऑफकोर्स तेंचें योगदानूय आसतलें. हितून म्हाका तरी दिसना हांव तेंच्या आतां प्रतिनिधीच करना हांगा पूण दिसता म्हाका पण म्हाका दिसता की कारण विरोधा खातीर विरोध करपाचे लोक तशे तितले ते जे माड्याळ पावले भुरगे आसात किंवा जे थंयचे लोकल भुरगे आसात कांय अपवाद सोडले जाल्यार कल्चर्ड आसात सिविलायज आसात. हांव सांगून दिसता ते ग्रुपाचें नांव घेवन ओमकार जो ग्रूप आसा नांव सगळें आयकलां त्या ग्रुपा कडच्यान बऱ्यो अपेक्षा आहा गांवाक आनीक ते अपेक्षा भंग करचे नात कारण तेमची कांय क्वेरीज ज्यो आसात तेंचेच अशें म्हणना एड्रेस जावपाकच जाय तांकां बरोबर घेवन आतां कितें करचें पडटलें. आतां जांकां जे मुखार हो प्रोजेक्ट हाडपा खातीर मुखार सरल्यात त्या लोकांनी जे ओपोज करतात प्राथमीक स्वरुपात जे ओपोज करतात अशें आमकां दिसता तांकां बरोबर घेवन वचचें पडटलें. दोगांनी बरोबर दोन ग्रुप जावचे एक ग्रुप जावन आनी आतां हळू तांकांय पटपा लागला म्हणजे तांकां नेमकें कितें तें खबर नाशिल्लें आतां हळू तांकांय बी कळपाक लागलें. आनी जालें कितें आमी एक प्रकल्प हाडटात यू जस्ट फॉलो मी हांव सगळें हें म्हणना पण खंय असो कांय प्रकार जालो तो की आमी हाडटाले आनी तुमी ते आमी सपोर्ट करात कित्याक सपोर्ट करताले. तांकां बरोबर घेवन जर गेले जायत तांकां कॉन्फिडन्सा घेवन बाबा हें अशें अशें आसा आज पासून आमकां कितें फायदो आसा तुमकां कशें आमी प्रोटेक्ट करतले ह्यो सगळी गजाली जर बरोबर घेवन गेले जायत
ताका बेज मेळटले आनी तो बरे पद्दतीन प्रोजेक्ट बेसिकली म्हाका एक दिसता हांव जरी थंय प्रत्यक्ष नासलो तरी एक आमी सगळे जाणा आनी तुमकां कळना म्हणून आनी आमी जाणा म्हणून तुमी आमचे बरोबर येवपाक जाय अशें एक कितें तरी भाग तत्व आसा. ना तशी ना, आमी तशी समजतात. हां हांव तेच सांगलें, आमी हांड लादतात आनी तुमी भोगात अशें आतां प्रसंग जाता. सारको. तशें जावूं जायना. तांकां कॉन्फिडन्सा बरोबर घेवपाक जाय. कितें आतां थोडेशे लोक ते तांकां म्हळ्यार ते हांव अशें म्हणना ते अज्ञानी अशें म्हणना हांव तांकां म्हणना, पूण ते इनोसेंट तांकां तातूंतली नॉलेज ना नेमकी कितें तें. तांकां जर आमी कन्विन्स जर केलें जायत बाबा अशें अशें आसा आनी बरोबर जर घेवन गेले जायत. हांव तशी मूठ तशी एकट्याक वळखी आमी एकट्या शक्ती येता तशी बरोबर जर दोगांक दोनूय ग्रुपाक गेलो तो ताका ते सपोर्ट करतले आनी तशी ते वायट डिस्ट्रक्टीव मायंडाचे लोक न्ही, फक्त तांकां समजून घेवपाक चुकला आमीय चुकलात. तांकां बरोबर घेवन वचपाक जाय. पूण हातूंत पॉलिटिकल अशें कांयच ना. पॉलिटिकल जे पळय लोकल पॉलिटिकल ना, पण तशें जावचें ना. कारण कशें आसा त्या ग्रुपाक जर लागीं जर कोण आशिल्ले आतां जे प्रकल्प जे हाडपाक सोदतात म्हणजे जेणे लीड घेतला तेंच्यांतले काय जे भुरगे आसात तेंच्या कडेन अटॅचमेंट चड आशिल्ले लोक थंय आसात. तांचे मनां भरून जे भडकोवपाक जाय तितले तेंचे मॅच्युअर्ड भुरगे म्हणल्यार मातशी जावपाची गरज ना. थोडी शेवटी कितें आसा, शेवटी आमी कितें जाल्यार शेवटी राजकारणाचेर आनी आनी इलेक्शन खूब लागीं इलेक्शनूय बी लागीं पाविल्लें आसा. आमी नाय म्हणपाक शकना तातूंतल्यान, कारण दोन ग्रुप राजकारणी फुडेच असतात न्ही, केन्ना केन्ना ते चालू आसता न्ही. समजा एखादो राजकारणी जर रुलिंगाक आसा तो समजा कित्याक सपोर्ट करता ते ऑपोजिशन आसा तो ऑपोज करतात. पूण परत हांवें म्हणटा की हे संबंद गोंयाक एक दाखोवन दिवपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा की हे गांवचे हे पंचायतचे लोक किंवा हे तालुक्याचे लोक म्हणजे काणकोण तालुक्या भितर हे येवचे आनी हाजे मुखार काणकोण तालुक्या एक NIT आयली, फाल्यां आनी कितें तरी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझायन आयलें, आनी कितें आयलें. एज्युकेशनल हब एक गोंय जावचो असो विचार जो आसा तो काणकोणच्यान सुरू जावपाक शकता अशें तुमकां दिसता? आसता. आनी खरें लोलयेचो जर इतिहास जर पळयलो जायत न्ही, लोलये हे एक हुशार बुद्धिवंताचे गांव. तो सांगता पयलीं जर IAS ऑफिसर जालो जाल्यार तो लोलयेचो, प्रल्हाद प्रभुदेसाय म्हणटा तो. गोंयचो आमचो IGP आशिल्लो एंथनी डिसोजा तो लोलयेचो. आज जर सबंद गोंयभर IITची जो आमची हें घेवन चल्ला मुखार तो आमचो लोलयेचो व्यंकटेश प्रभुदेसाय. तो जर बारीक विशय आमी जर विचार जर करपाक गेलो जायत जाल्यार लोलये हो गांव काणकोणा तालुक्यांत जरी आसलो तरी एक शैक्षणीक हब जावपाच्या दृश्टींतल्यान आमच्यांनी मुखार पावल मारलें तें जावपाक शक्य आसा. आनी हाजे खातीर सगळ्यांक मात बरोबर घेवन आमी वचचें पडटलें. सगळें म्हळ्यार पेलान रावन दवरून न्ही. हाजेर तुमचें कितें म्हणणें? म्हणजे सगळ्याक बरोबर घेवन वचपाचें हे हाजेर शक्य आसा? शक्य आसा. हांव परत एकूच विशय परत काडटा की तेमच्यो कांय म्हत्वाच्यो हें आसात, शंका आसात त्यो क्लियर करपाक जाय. कारण एक भोवती जाणां फक्त घर वचपाना इतल्या पुरतें हें विशय ना. कारण लोलयेचें न्ही एक वैशिश्ट्य तुमकां सांगता की थंय वस्ती करपाचें हें आसा. दर्यो आनी लोलयेकार खूब लागीं संबंद अशें खंय लोलयाचे लोक दर्यार वतात, एक दीस थंय रावतात. तुमी गेला काय म्हाका खबर ना, पण ते मागीर 8 दीस एक दीस थंय रावतात, जाल्यार 2 दीस रावतात येतात. म्हणजे एक वेगळो असो खेळ चेंज ऑफ हे म्हणटा चालू आसता. लास्ट म्हाका प्रश्न सांगता तुमकां, जर अशें केलो न्ही तेका खूब तरेचे दर्या आसात थंय. आनी एक भंय आहा लोकांक की ते व्हडलो जर कंपावंड घालून आडयलो 1 किलोमिटर बी कमीत कमी 5-6 दर्या ब्लॉक जातले. ना हे सगळे भंय जर सॉर्ट आउट केले जाल्यार बेसिकली NIT लोलया येवची आयले जाल्यार फायदो आसा काय ना ओवरऑल फायदो म्हणचे पेक्षा न्ही की ते आमचें कर्तव्य. कारण आमकां IT सॅक्टराक करपाचें आसा. नॅशनल आमी म्हणटा की फुडलें युग जें आमचें म्हणून वी आर कंपिटींग टू चायना. सो येवपाक जाय आमकां. न्ही शैक्षणीक दृश्ट्या जर पळयत जायत न्ही सगळे प्रोजेक्ट आसा ते नॉर्थाकूच कित्याक आमकां सावथाक कित्याक ना. आनी काणकोण आमी पयलीं जर पळयल्यार काणकोण जाणकोण म्हणटाले आमी. काणकोणाक कितें आसता कोणाक कांय खबर ना. परत आमकां दवरपाक अशेंच दवरपाक सोदता काय कितें. म्हाका दिसता असो एखादो जर प्रोजेक्ट NIT सारको जर प्रोजेक्ट आयलो जायत न्ही आमचें काणकोण म्हणटा तें डेवलप जातलें, जागतीक नकाशाचेर तें वतलें. आनी आमी अशें म्हणून पायलें नाल्यार बाकी कडेन जर तुमी पळयलें जायत न्ही केपें म्हणा सांगे म्हणा थंय मायनिंगा लागून थंय लोकांक जीवन नाका जावन गेल्लें जे काणकोणांत ना. आनी काणकोण एज्युकेशनाचें एक सेंटर जावपाची ऑल पॉसिबिलिटी आसा. थँक्यू अजित बाब, थँक्यू वासुदेव बाब फॉर कमिंग हियर अँड विशिंग ऑल आवर व्ह्युअर्स अ हॅपी न्यू इयर 2012. कीप वॉचिंग प्रुडंट मिडिया.